बिरेस्तारा सकाळी उसगांवां MRF कंपनी सामकार जीप आनी दुचाकी मदीं अपघात जालो। जीपीन अचकीत वळण घेतिल्ल्यान फुडल्यान येवपी दुचाकी जीपीच्या पोंदा गेली। दुचाकी चलोवपी तशेंच फाटल्यान बशिल्ल्याक किरकोळ दुखापत जाल्या। फुडलो तपास चालू आसा। माझे नाव वसंत तुकडे वयर रावता गाडी काडटालो असो मागीर हांगा सगळे काडटा म्हणून गाडी हे वटेन काडलेली हांवें गाडी आसूं वचपाक फोंड्या वचपाक आनी तो इंडिकेटर दिल्ले हांवें ताका इंडिकेटर दिल्लो तो येयलो आनी म्हाका गाडी मोकले पूण तो हांवें इंडिकेटर दिवना तुवें म्हणून ना इंडिकेटर दिला म्हणजे तुका बाईक काड तेंच्यांनी सगळे सुद्दां सांगलें तांकां कितें काय इंडिकेटर दिला तो तुमी पावना म्हणून ती सुद्दां ताका दोग जाण थंय रावले तेंच्यांनी सुद्दां सांगलां तांकां पूण रॉंग प्लेस येयल्यान गाडी काडल्याशी दिसना तुका ना सगळे जाण काडटा म्हणून हांव काडटा न्हू गाडी हे सायडीन आमी MRF कंपनी कडेन आसा ज्या जाग्यार आतांच एक 11:30 सुमार एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा जी MRF फुडल्यान एक गांव आसा त्या गांवांतल्यान तो जीप मालक जीप घेवन आपूण येतालो आनी सकलूच हांगा रोखडीच टर्न मारपाक पाहिजे एक्चुअली थंय टर्न मारपाक मेळना तरी तो टर्न मारतालो थंयच्यान आनी फोंडेच्यान उसगांव वचपाक एक दुचाकी वयताले ते वागोणचे भुरगे आपली घर वचपाक वयताले तेन्ना हेणी अकस्मात टर्न मारले कारणान ते डायरेक्ट गेले आनी तेजी गाडयेची पोंदा पडले थंय सयगांव तो जीप मालक आसा जीप ड्रायव्हर आसा तेणी प्रसादार लागून ब्रेक मारलो पूण तेंचे वयल्यान गाडी गेली ना पूण भुरग्यांक ते दोगांय भुरग्यांक मातशें बरेंच झरकटलेले आसा आनी आतां ती गाडी ती जीपीची पोंदान आसा बरोबर 11:30 वरांचेर हो एक्सिडेंट जाल्लो अशें तेणी सांगलेलें आसा गोमंतक TV खातीर MRF कडल्यान एकनाथ खेडे।